आम्ही कितलीच वर्सां जाली बायलांचेर अत्याचार न जावचे आणि पुलीस आमचे रक्षक, पुलीस आमचो केअर घेवचो, पुलीस पळय आसा ते आमचे लॉ राखपी, हांचेर आमी विश्वासान चल्ल्या. पूण म्हाका आयकुपाक आयलां की एक लेडी PSI, एक PSPI सावथाचो हाचेर ऑलरेडी कंप्लेन केल्या आणि हे कंप्लेनाचेर जे तांणी ताचे कडेन उलयलां, जे तांणी तो ताका करपा लायता किंवा मागता किंवा ताका फॉलो करता हाचेर कारवाय जावचीच जावची बाय द SP सावथ गोवा. कारण हे इट इज सेंडिंग द रॉंग मेसेज टू द होल ऑफ वुमेन, ऑल विमेन इन गोवा. सगळे बायलांचे आमकां आतां आमी कितली सेफ आसा पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक. हे म्हजे कानार पयल्यान बी पडिल्लें, पूण ते हांवें तांकां नोट करून सांगिल्लें की नितळ आनी निवळ आसपाक जाय पुलीस स्टेशन. कोणूय बायलेचेर वायट नजरेन पळोवचें न्ही. जावं ती बायल कोणी कामां येता ती स्विपर जावं, ती PSI जावं, ती PI जावं, ना ती LPC जावं, कोणूय जावं, जी बायल किंवा ती एक आपल्याचेर अत्याचार जाला म्हणून तुमचे कडेन येता, त्या बायलांचो फायदो कोणी घेवपाक जायना. हें म्हजें स्पश्ट मत. म्हाका म्हणपाचें आसा की हाचेर जर SP कांय एक्शन घेना जाल्यार आमकां तेजे फॅमिली ते LPSIची फॅमिली घेवन पुलीस स्टेशना भायर हांवें आदीं केल्लें आसा तशें एज्युकेशन करचें पडटलें. म्हाका करपाक नाका म्हणून हांव हितूंतल्यान तांकां मेसेज दिता की तुरंत एक्शन जावचें. आनी आतां तरी आमची DGP आसा ती बायल आसा, तिणें तरी हें नोट करून तिचेर तांणी कितें तरी एक्शन करचें. पुलीस निवळ आनी नितळ आसपाक जाय. तांची सेक्शुअलिटी पुलीस स्टेशनाचेर न्ही. पुलीस स्टेशन एक घरचें बायलांचें, ती सेफ आसपाक जाय.